A1. संध्याकाळचा मंदिरात तुझ्या येता पुण्या निर्मळ बलिदान भेटयता माता कामचे सोम्या मिळता मोडा मानान तुका दत्ता चुकून गेल्यो शेळयो आमी जर जावन आसा तुझ्या दाराचे सोम्या पादेव आसा भक्ती तुझे लागीं सोम्या आमी आया सर्वेश्वरा देवा तुझो आधार मागता त्या काळजांत मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरता ओळामानान तुका दत्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. रुबेन ब्रिटो आनी कुटाम वलेन्शिया अर्गामी स्थितात. जुलियट नोरोना अर्गामी स्थितात. इंदर अर्गामी स्थिता. तशेंच संजीत सिक्वेरा आनी कुटाम, स्टीफन लॅन्सी सिक्वेरा आनी जॅनेट सिक्वेरा हांच्या उगडासाक हे मेस्तिता मंगळदेवी तावन. तशेंच संजीत सिक्वेरा आनी कुटाम ती आयच्या दिसाच्या दनपाराचें जेवण स्पॉन्सर करतात. स्टीफन सिक्वेरा आनी जॅनेट सिक्वेरा हांच्या उडासा पासत ह्या सर्व इराद्या पासत आमी मागता आसतना संजीत सिक्वेरा आनी ह्या कुटुंबाक देवाचे वेसनार आशिर्वादां आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सभे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कितलीं ल्हानवीक जाता तितलें चड आमकां मानतात समाजान. जेजू आज म्हणटा देवाक तो अर्गां दिता आनी जें कितें संगती आसल्यो देवाच्या राजाची बरी खबर आसली ती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ले खातीर तुका देवा हांव अर्गां दिता, तुका बापा हांव अर्गां दिता म्हणटा. आमच्या जिवितांत आमी ल्हानवीक जावंक आनी कालतीन जावंक सोम्याचो आदार प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तस सोमी आमकां कालतेपणा जियोंक आदार दिवन दी. हंकारान आमी जियेल्ले खातीर, आमची खुशी आमी केल्ले खातीर सोम्या लागचें बोगसाने आमी मागया. एक नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतींग करया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यान उसारूंक सांगता. मनान चिंतून तनान उसारून वायट धरून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत मगे सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां
आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakut, Sumia kakut, Krista kakut, Krista kakut, Sumia kakut. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेच्या सालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी मोइसे आपलो मावी मितियान गांवचो यासकी जावन आसलेल्या जेत्रोच्या हिंडाक सरोन आसलो. बोकऱ्यांक आंबण व्हरता आरण्ये उतरन तो तेवशिल्यांत पावलो आनी होरेब नांवाच्या देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. तेदवा सर्वेस्पराचो दूत एका बोल्या मदें जळत्या आकट्यान ताका दिश्टीक पडलो. बोले सगळे उज्यान पेटलेले तरी ते लासून वचनातलेले ते मोइसेन पळयले. म्हाका लागीं सरूंक जाय आनी ही विचित्र दिश्ट देखूंक जाय, कित्या पासत ते बोले लासून वचना गाय अशें म्हणलें मोइसेन आपणायत. ती विचित्र दिश्ट पळोवंक फुडें सरलेल्या मोइसेक सर्वेस्परान देखलो आनी देवान ताका बोल्या मोदेगात तावन मोइसे मोइसे म्हणून उलो केलो. आबले हांव हांगा आसा जाप दिली मोइसेन. आनी की फुडें सरनाका म्हणलें देवान. तुज्या पांयांचो वणो काड, कित्याक तूं उबो आसाय ती सुवात पवित्र जावन आसा. उपरांत ताणें म्हणलें, हांवूच तो तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो. हें आयकून मोइसेन आपले मुखामोळ लिपयले, कित्याक देवाचेर दिश्ट घालूंक ताका भिरांत दिसली. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, आनी आतां इस्रायेलाच्या भुरग्यांची बोब म्हजे सरशी पावल्या आनी इजिप्तकार तांकां कशी कश्टितात ते हांवें पळयलां. तूं ये इस्रायेलाच्या भुरग्यांक म्हजे परचेक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्याशी धाडटां. मोइसेन देवाक म्हणलें, फाराव्याशी वचूंक आनी इस्रायेलाच्या भुरग्यांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? हांव तुजे सवें आसतलो जाप आयली देवाची. हांवें तुका धाडलेलो म्हूण तुवें वळखून घेवची कुणाही. तुवें म्हजे परचेक इजिप्तांतली भायर काडली म्हणटच ह्या दोंगरार तुमी देवाची स्तुती करतल्यात.
देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक सर्वेस पोर सगलोस कणवळो आणि दयाळ. सर्वेस पोर सगलोस कणवळो आणि दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक हरसी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरूं नाका. श्लोक सर्वेस पोर सगलोस कणवळो आनी दयाळ. तस सर्व तुजे अपराध बक्षिता, सक्कट पिडांक वकात दिता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक सर्वेस पोर सगलोस कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस पोरांची कृत्यां न्यायनितीची. जुलाम भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता. मोयसेक आपल्यो वाटो ताणें उघडल्यो. इस्रायेलाक आपली विचित्रां ताणें दाखयली. श्लोक सर्वेस पोर सगलोस कणवळो आनी दयाळ. उद्गार. सर्वेस पोराक जय जय. सर्वेस पोराक जय जय. सदैव तूं बापा सर्ग संवसाराच्या धन्या. कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उगडल्याय. सर्वेस पोराक जय जय. सर्वेस पोराक जय जय. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या, जाणत्या आनी बुदवंता थावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुवें खुशी वेली. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात. पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी कोणाक पुतान उगडापें करूंक खुशी वेल्यागी ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. देवाचे उतर हे. वाकले तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त तें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी पळोवचें जाल्यार समाजांत आमी एक नदर पळोवन आयल्यार कोणी मनीस हांकारान बरोवन आसल्यार, कोणी मनीस आपणाचीच भाडाय उलयता जाल्यार, वा आपणेंच केल्लें सगळें सारकें म्हणून सांगून भोंवता जाल्यार त्या व्यक्तीक चड पसंद करिनात. जर एक व्यक्ती खालतो आसा, जर एक व्यक्ती ल्हानपणान जियेता, त्या व्यक्तीक समाजांत एका तरान जावंक पुरो व्हडल्या मापान न्हय तरी जायतो लोक ताणें करची बोरींग कामां पळोवन ताका मान दिता. आमी कितलीं ल्हानवीक जाता तितलें देवाक आमी लागीं येता. आयच्या वांजेलांत आनी तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत
थंयसर थोड्यो थाळ पडच्यो संगती आसात. मोइजे थंयसर आमी पळयता देव मोइजेक दर्शन दिता आनी थंयसर तो देवाक थंयसर लागीं येता आसतना जळत्या बोल्या लागीं देव म्हणटा ताका तुजो वानो काड. आनी जेजू आमी पळयता देवाक अर्गां दिता. जाणट्या आनी बुदवंतां थावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती तुवें ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर तुका हांव अर्गां दिता म्हणटा. पयल्या वाचपांत थंयसर वानो काड आनी हांगासर ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर. वानो काडचें म्हळ्यार कितें? वानो काडचें म्हळ्यार आमच्या हांकारांतावन, आमच्या द्वेशांतावन, मोसरांतावन, रागांतावन, संवसाराक ओडटा त्या संगतींतावन हांवें भायर येवचें आनी देवान ताकाच उगडापें केल्लें दृश्य आमी आयच्या पयल्या वाचपांत थंयसर पळयलें. जेजू कितें जावन आसलो? जेजू आमचो सोडवणदार जावन आसलो आनी जेजून आमकां देवाक उगडापें केलां. पयल्या वाचपांत देवच मोइजेक ताचें दर्शन दिता, आपणाकच उगडापें करता, आपूण कोण म्हणून सांगता. वांजेलाक थंयसर येता आसतना जेजू आमकां बापाची वळख करून दिता आनी बाप कोण म्हणलें जेजून आमकां शिकयलां. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या दोनी वाचपांतावन आमकां मेळचो संदेश कितें? आमच्या जिवितांत आमी खालती जावंक, ल्हानवीक जावंक आनी देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियोंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दितात. आमी कितलें ल्हानवीक जाता देवाच्या दृश्टेन तितलें व्हड आमी जाता. जेजूच्या काळार आमी पळयता जायते शिकपी आसले, जायते जाणटे आसले, सिनेगोगांनी थंयसर पाठ करतले व्यक्ती आसले, हे सगळे आसले. पूण जेजूची शिकवण कितें आसली ती साद्या लोकांक सारकी समजताली. सादो लोक थंयसर जेजूच्या फाटल्यान वेतालो, जेजू कितें करता तें पळयतलो. व्हड व्हड शिकपी बुदवंत थंयसर आसले जाल्यार थंयसर आपुणूच व्हड म्हणून लेखसो मनोभाव थोड्यांचो आसलो. आनी जेजू आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी खालती जावंक आपोवणें दिता. केदळ आमी खालती जाता देवाच्या दृश्टेन आमी वर्तें जावंक पावता. देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा पवित्र पुस्तक आनी तशेंच ताचेंच मास. हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचें उतर आमी आयकता, देवाच्या उतरा विशयान आमी नियाळ करता, ताचेंच मास आमी सेवता. आनी मुगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत आमी खालती जावंक आनी तशेंच देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियोंक प्रत्येक तरान सुमयाचो आदार आमी मागया. तसो सुमी आमकां हर एकल्याक खालतेपणाची जिणी जियोंक, ल्हानवीकपणाची जिणी जियोंक आमकां आदार दिवन दी. देवाचें उतर आमकां हर एका वाटेन धैर्य दिवन दी म्हणून आमी मागया. तसो जेजू हुंड्या रुपी
आमच्या काळजांत आत्मे कृपे येवन सोतो आमकां हर एकल्याक कलतेपणाची जिणी जियोंक आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. C11. आम्ही तुका जाऊन आमची काणीक मोगाळ बापा, जाऊन आमची काणी तुमच्या पाती भुरग्यांकय मोग तुजो अधिक मोगाळ बापा, मोग तुझो अधिक बापा. आमचे मुळ्ळे किते बापा, जावन आसा ते तुझे देखून जेजू आमी ओपून दिता आज जावन आमची काणी, जावन आमची काणी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुका उलो मारतेल्या तुझ्या पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोषण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सभे आसो. आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्पराथै भूभाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जीवन पोंदपर करता. तिर बरवशान ताच्या महिमे वोंद्येन्याक अथरेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्परू, सरकारी संसार भला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता सर्गी तुका जय.
सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान सतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्हीच मरमता. तुझे पुनर्जीवत पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अपेक्षा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन बनाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळे या जॅकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवांतपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगाती, तिसोपती भाग्यवंतो जुजे, भाग्यवंतो धर्मदूतो, सांत आंतोनो, सांत कामिलस दे लिलिस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाप्पा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सुम्यान आमकां कलतेपणाची जिणी जियोंक आपोवणें दिलां तर त्या प्रकार जियोंक आनी आमच्या जिवितांत सदांच देवाक मानवता तसली जिणी जियोंक सुम्याची कृपा आमी मागया. सुम्यांचे केले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. तुमच्याय सवय आसो. माय मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्याक कलतेपणाची जिणी जियोंक आपोवणें दिता तो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाभली आमी सुमेस्त सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. D67. Jesu tu ye kai sa tu ye दीदार करूक तू ये तुझे समोर आयला तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये Zaunasai Lutzwar Kalok Zaunauso Murna Kalok Nivra Amar Chevit Labonso Mutzwar Pangan Jivit Labon Sergi Jivasa Kahan
वाळवंट जीवेकावर स्वर्गी निवासाकावर जेजू तुझे खालसा तू ये विनार करून तू ये तुझे समोर आईला तुझ्या राव्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये आमचे थोळे आमी धांप्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्घां दिवया. मोगळा जेजू तूं आमच्या काळजांत उंड्या रुपी आयिल्ले खातीर तुका आमी अर्घां दिता. ह्या वेळार तुकाच तुवें उगडापें केलाय. तुजें समाज सावन तुवें आमकां एक वर्तें देणें तुवें आमकां दिलाय. ह्या वेळार तुका सोम्या अर्घां. मोगळा सोम्या जायतीं जाणां डिवायन वर्ल्ड टीव्ही मुखांतर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसात. आत्मीक रितीन तांणी तुका सेवला. ह्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजें बेसांव घाल. आमचें जिवीत आमी खालतेपणान जियोंक आमकां तुजी कृपा लापय. सदांच आमी ल्हानवीक जावंक तुजो आदार आमकां दी. आमच्या हर एका मेटांनी आमच्या सांगाता तूं राव सोम्या. अर्घां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाची वडुकार. ये भाग्यवंता तुझे देव मायेच्या पती. सर्गीच्या सोबीत फुला पदवेदार शेरोती. जुझे बापा पाव तू म्हाका. 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 सकाळची बेटवणी जेजूच्या दैवीक काळजा. आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी
कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणापासून आनी आल्तरीच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुका स्खळ नासतना भेटोवच्या सुमेस्त हृदयापासून भाग्यवंत आमकां मरयेच्या कथावीन कळसा मारिपात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलतेच्या इराद्यापासून आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयतां. सर्व तुजे पासून येजूच्या भोव पवित्र कळसा येजूच्या देव कळसा तुझे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडूंक हांव कशी व्हरतां. सोमिया जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राखमच्या भोव भाग्यवंत पाप साहेबाक जातून ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्गां दितां. अंतस्करणी नमस्कार करतां. वट तुजो उपकार मानतां. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजे कोड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या अपन्या पासून बक्षी म्हजी समेस्त पातकां म्हजी पातकेची काकुळट कर. देवा पवित्रत्म्या दिसयपा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजे पातकेची काकुळट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. सोम्याच्या बुडव्यान मरीक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर विनंती गर्भस्थ झाली. नमान बरी कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे ते जावं. नमान मरी कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरी कृपेन भरले सोमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावच्या खातीर माग्या इसोम्या बडव्यान बरी कबात दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव. त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिपात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा केल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिला. तुजे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख संभाळ चलय. आमेन. भावार्थाचे विधान. सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातें ते एक जण बाप पूत आनी पवित्रत्म म्हूण हांव तिरसत मानतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानतां. ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर्व सतां हांव सत मानतां आनी उसारतां. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या भावार्थान
जिवंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता. आमेन. बरवशेचे विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बक्षाणे आनी हे जिणये उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव भरवसता. कित्याक तूं सर पुतवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार, आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, सर वस्तुंपरा चड हांव तुजो मोग करता, आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो, आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती काटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुंपरा चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतले म्हूण तिर्निचेव करता. आमेन. सतमंतान देवाक, सर पुतवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनराक आनी जेसू क्रिस्ताक तुजे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो. हांव कुंवार मरयेंत हांव जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले. ताका क्रुसार चडलो. तो मेलो आनी ताका आनीक येपिलो. तो मेल्ले मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गा सोडलो. सर पुतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्रत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षाणे, कुडीचे जिवंतपण, ससण्याचें जिवीत. आमेन. मरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी माये, हांव म्हाका सगळ्योच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान, म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळ्योच कांयच दवरनासतना देखून ही मुखाळी माये, हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजेच आस्तनी वच म्हणल्या बरी. ही मरये पाप करत नातल्या तुज्या गप संवामारिपात कर म्हजी कूड निसकळ आनी म्हजो मोव पागेवन. नमान मरये कृपेन भरले, सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बरें मन जोडूंक सांजुसे कडेन मागणे. ही भाग्यवन जुसे, जेजूच्या आनी मरयेच्या हातान तुवें प्राण केलोय. म्हज्या जिणयेक मरणाची मोर पडटना ही भाग्यवन बापा, जेजूक आनी मरयेक सांगाताकान घेवन म्हजी कुमके घे आनी जोड दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच पुजवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची. तुमच्या पवित्र हातान जिणयेंत आनी मरणांत हे जेजू जुसे मरये म्हजोत मोदिता. आमेन. मोगळ पुत्र सुवे अंकार मरे आशीर्वाद देवा आमकां. भाग्यवन कुसाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याच्या नांवी. आमेन.